नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सायबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, सायबर कमांडो शुभारंभ, समन्वय प्लॅटफॉर्म, सायबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री हांची सुरवात केली. देशांत हेर राज्यांनी सायबर सस्पेक्ट रजिस्ट्रीचो वापर जावंक जाय. नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनाची पयली बसका जाली नवी दिल्लींत. विकसीत भारताचें सपन 2047 मेरेन जातलें पुराय. देशाची उदरगत आनी हेर देशाची आशिल्ले संबंद वाडोवपाक लागून नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनाची पयली बसका थारतली म्हत्वपूर्ण. कॅन्सराच्या वखदा वेलो कर 12% वेल्यान 5% उणो करपाचो जीएसटी कावन्सिलाच्या बसकेंत जाला निर्णय. मुंबईत संयुक्त अरब अमिरात आनी भारत व्यापार मंचाच्या परिशदेचो लाव दोनूय देशांक जावन वाडटले. द्विपक्षीय व्यापार संबंद. आनी भांगरा पदक विजेतो सुमेध अंतिल हाका लोकांनी दिलो उर्बे भरीत येवकार. पॅरिसांत जाल्ल्या पॅरालिंपीक सर्तींत देशाचें शानदार प्रदर्शन. पळोवया खबरो विस्तारान. नवी दिल्लीत सायबर सुरक्षा ह्या कार्यावळींत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी खोस उक्तायली. सायबर सुरक्षा दळाचो आयज सप्तकाचो पयलो दीस मनयलो. ह्या वेळार गृहमंत्री अमित शाह हांणी सायबर सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षेचो एक अभिन्न भाग आसा. फुडल्या 5 वर्सांत 5000 सायबर कमांडो प्रशिक्षीत करपाची येवजण आसा अशें सांगलें. देशाची उदरगत सायबर सुरक्षेचेरूच अवलंबून आसा. देशांतले हेर गुन्यांव उणे करपाक सायबर सुरक्षा म्हत्वपूर्ण थारता. ताचो लाव देशांतल्या हेर राज्यांकय जाता. ताका लागून घर मंत्रालयान 2018 वर्सा सायबर आनी सूचना सुरक्षा विभाग सुरू केल्लो अशेंय गृहमंत्री अमित शाह हांणी मुखार सांगलें. इस समय में असंभव है. साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है. सवीर्यम करवावहे का ये जो उपनिषदों का मंत्र है, वो मंत्र एक साथ काम करने के लिए, एक साथ समान उद्देश्य के काम करने के लिए, एक रास्ते पर चलने के लिए और एक साथ सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहने के लिए, इससे बड़ा कोई वाक्य हो नहीं सकता. 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है. साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर मोदी जी की एक परिकल्पना थी. साइबर कमांडो का शुभारंभ, समन्वय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ और सस्पेक्ट रजिस्ट्री इसका शुभारंभ. 10 सितंबर से I4C देश व्यापी एक जन जागरूकता अभियान भी आरंभ कर रहा है. नवी दिल्लीत पहिल्या सायबर सुरक्षा ह्या कार्यावळींत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सायबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, सायबर कमांडो शुभारंभ, समन्वय प्लॅटफॉर्म, सायबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री हाची सुरवात केली. देशांतल्या हेर राज्यांनी सायबर सस्पेक्ट रजिस्ट्रीचो वापर जावंक जाय. देशांतले सगळे राज्य सायबर सस्पेक्ट रजिस्ट्रीक जोडटले आनी ते उपरांत देशांतल्या राज्य सरकारांनी सायबर सुरक्षेच्या म्हायती विशीं जागरूकताय करपाक जाय अशें आवाहनय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केलें. हमारे यहाँ इतने बड़े देश में और जबकि हमारे संविधान ने एक प्रकार से कानून और व्यवस्था को राज्य का मुद्दा माना है, तब साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री हर राज्य के पास अलग अलग साइलोज में पड़ी रहे तो इससे हमारा काम नहीं, क्योंकि राज्यों की तो सीमा है. अगर राज्य साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाएंगे तो इसकी भी सीमा अपने आप हो जाएगी, मगर साइबर अपराधियों की कोई सीमा नहीं है. वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपराध करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी करते हैं, राज्य के स्तर पर भी करते हैं. इसलिए समय की एक मांग थी कि सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाई जाए, राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाए और सभी राज्यों को इसके साथ जोड़ा जाए. एक साझा मंच ये अपराध के सामने लड़ने के लिए शुरू किया जाए. मैं मानता हूं इससे आने में अपराध की रोकथाम में हमें बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला आयज नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनाची पहिली बसका नवी दिल्लीत जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे विकसीत भारताचे सपन 2047 मेरेन पुराय जातले असो हावेस आसा. देशाची उदरगत आनी हेर देशांकडेन संबंध वाडोवपाक लागून नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनाची पहिली बसका महत्वपूर्ण थारतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या बसकेंत देशाच्या उदरगतीची दिका स्पश्ट केली. देशांत कॅन्सराच्या वखदावेलो कर 5% उणो करपाचो जीएसटी कावन्सिलाच्या बसकेंत निर्णय घेतला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या फुडारपणाखाला जाल्ल्या जीएसटी कावन्सिल बसकेंत कॅन्सराची वखदां आनी स्नॅक्साचें मोल उणें करपाचो निर्णय जालो. ह्या दोनूय वस्तूवेलो जीएसटी कर 12% आशिल्लो तो 5% उणो करपाचो निर्णय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी ह्या बसकेंत घेतलो. You will recall that in the budget we had cut down customs duties. Now, GST rate on cancer drugs are also being brought down. It's being reduced from 12% to 5% in order to further reduce the cost of cancer treatment. Then, also decision on namkeens, extruded, expanded savory food items. GST rate on these is being reduced prospectively, not retrospectively, prospectively from 18 to 12%. जीएसटी प्रणाली वरवीं मार्च 2026 मेरेन जमा करपाचो जीएसटी उपकराच्या वापराविशीं भासाभास करपाक लागून मंत्र्यांचो एक पंगड नेमला अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मुखार सांगलें. New GOMs have been decided. One is on the medical and health insurance. It will be the rate rationalization GOM headed by the Deputy Chief Minister of Bihar, but with newer members added for this limited purpose. We have told them that they will look into this matter and come with a report by end of October, just 1.5 months time. And the GST Council, which will meet in November, will finalize based on this report which will come from the GOM. मुंबईत संयुक्त अरब अमिरात आणि भारत व्यापार मंचाच्या परिषदेत अबुधाबीचे युवराज शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहन हांणी वांटो घेतलो. संयुक्त अरब अमिरातीच्या वांगडा वेपाराक लागून संबंद घटमूट करपाच्या हेतान ह्या परिशदेचें आयोजन केल्लें. ह्या परिशदेक उद्देग मळावेले हेर मानस्थ हाजीर आशिल्ले. ह्या दोनूय देशांतले उद्देगीक मळाविशीं चर्चा जाता. भलायकी आनी जैव तंत्रगिन्यान, कृत्रीम बुद्धिमत्ता, नव्यान येवपी उद्देग, नविनीकरणीय उर्जा उद्देगा संबंदीत दोनूय देशांचे उलोवप जाले. ह्या परिशदेक केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी मार्गदर्शन केलें. Mr. Modi had said, we regard the UAE as an important partner. The local currency settlement, which first started between UAE and India, it can be a game changer in terms of bringing down our cost of trade and take the relationship and our trade to greater heights. The Chafsa Dubai is now going to host the Bharat Mart. The SIPA is truly going to start a new chapter in expanding our trade. मुंबईत संयुक्त अरब अमिरात आणि भारत व्यापार मंचाच्या परिशदेचो लाव दोनूय देशांत जावन द्विपक्षीय व्यापार संबंद वाडटले. चवथी वेळार जाल्ली ही परिशद दोनूय देशांक देवाण घेवाण करपा खातीर उदरगतीची थारतली अशें केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी आपल्या उलोवपांत मुखार सांगलें. उत्तर प्रदेशांतल्या नोएडात फाल्यांच्यान सॅमिकॉन इंडिया 2024 परिशद जातली. सेमीकंडक्टर मळार चलपी 3 दिसांच्या ह्या परिशदेक देश विदेशांतल्या 250 परस चड कंपन्यो वांटो घेतल्यो. भारतांतल्या सेमीकंडक्टर उत्पादनांतली तांक जागतीक पातळीचेर सादर करपा खातीर सेमिकॉन इंडिया 2024 एक बरी माची थारतली. सेमीकंडक्टर अर्विल्ल्या जगा खातीर म्हत्वपूर्ण आसून मोबायल फोन, वैजकी उपकरणां, वाहन तशेंच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणां सयत खूबच वस्तूंच्या निर्मिती खातीर सेमीकंडक्टर गरजेचे आसा. भारतांत पयलो सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रकल्प डिसेंबर 2021 76,000 कोटी रुपयाच्या गुंतवणुकी सयत सुरू केल्लो.
हरियाणात जोपी विधानसभा वेंचणुके खातीर सुमार 135 उमेदवारांनी 90 सुवातां खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल केला. 12 सप्टेंबराक दनपारां 3 मेरेन अर्ज भरूं येता. भारतीय जनता पक्षान आतां मेरेन 67 उमेदवारांची नांवां जाहीर केल्यात. जननायक जनता पक्षान आझाद समाज पक्ष युतीन 31 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या आनी इंडियन नॅशनल लोक दल आनी बहुजन समाज पक्षान 12 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी आनी राज्यमंत्री सुभाष सुधा हांणी उमेदवारी अर्ज भरले. लाडवा विधानसभा मतदारसंघा खातीर मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी उमेदवारी अर्ज भरला. लाडवा हांगच्या लोकांचो मोग आनी उपाट प्रतिसाद आपल्याक मेळटा. देखून हरियाणात तिसरे फावट भारतीय जनता पक्षाचे सरकार निश्चितच येतले असो हावेस तांणी उक्तायलो. अमेरिका भेटे वेळार शीख समाजाचेर केल्ल्या आरोपाचेर बीजेपी पक्षान आयज काँग्रेसीच्या वरिश्ठ फुडारी राहुल गांधीन खर टिका केल्या. भारतान शीख समाजातल्या लोकांक पगडी घालपाक मेळटली काय ना हाजेरूय तांणी प्रस्न उपस्थित केला. नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी काँग्रेस फुडाऱ्यांच्या वक्तव्याचेर आक्षेप घेतलो. 1984च्या शीख दंगलीचो संदर्भ दितना काँग्रेस सत्तेर आसतना समुदाय असुरक्षीत आशिल्लो अशेंय तांणी म्हळें. मात फाटल्या कांय वर्सांत नरेंद्र मोदी सरकारान शीख समुदायाच्यो समस्या आनी मागण्यां लक्ष दिलां अशेंय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलें. So I think the time has come to nail this lie once and for all, and I call on my Sikh compatriots, my brothers and sisters, to see what kind of statements he is making and show them up for the nonsense that it is. You know, in the last 10 years, most of which during large part of which time I've had the privilege of being a part of the Honorable Prime Minister's team. What all he has done, every time the Honorable Prime Minister goes to the Gurdwara, he is wearing a turban. All the demands, outstanding demands of the Sikh community have been met up front. The Kartarpur Sahib corridor, Veer Bal Divas, all are this thing. I mean, they have been listed, etc. But more important, I think the sentiment in this government is even the remaining issues, whether they are related to farmers, etc., we are happy to sit and talk and resolve outstanding issues. So I condemn in the strongest terms the statement that he has made about Sikhs not being able to wear turbans or karas, and I think this should be shown up for the lie that this is. कोलकाता दोतोराच्या खून प्रकरणात ज्युनियर दोतोरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आदेश दिवन लेगीत परत कामाचेर रुजू जावपाक न्हयकार दिलो. आयज सकाळ सावन तांणी खर निश्चित राज्याचे भलायकी सचिव आनी भलायकी शिक्षा निदेशकांनी राजीनामो दिवचो अशी तांची मागणी आसा. आयज सांजेच्या 5 वरां मेरेन कामाचेर रुजू जावपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लो. मात दोतोरांनी आयज सकाळ सावनच विरोध करीत दनपारच्यान सॉल्ट लेक हांगच्या भलायकी भवना मेरेन रॅली काडली. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। पहले बुआ नजर उतारेगी। ये दीजिए इसे, माँ का दूध पिलाना है। बुआ के देखे बिना हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। अरे अम्मा, हम कह रहे हैं ना। कैसा बाप है तू, कुछ नहीं जानता। बाप है इसलिए जानते हैं। जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है, बीमारी से लड़ने का ताकत आता है। देश उम्मीद से है करो। अरे अम्मा बस भी दो, आ गई बुआ। पिता हो तो हरि जैसा। इन्हें मालूम है कि जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध यानी कोलोस्ट्रम और शुरुआती 1000 दिनों में उचित पोषण बहुत जरूरी है। विसा उपरांत मुख्य खबरो
मणिपूरच्या इंफाल हांगा जाल्ल्या ड्रोन बॉम्बस्फोट प्रकरणाचो सोद घेवपा खातीर आनी हे संबंधी खोलायेन चवकशी करपा खातीर राष्ट्रीय एजन्सीची नेमणूक करतले, जाका लागून अशा तरेच्या महत्वपूर्ण प्रकरणाची चवकशी करप सोपे जातले, अशें पुलीस महानिरीक्षक IK मुइबा हांणी सांगलें. मणिपूर पुलीस ह्या प्रकरणाचो सोद घेतात. फावो ते पुरावे एकठांय करपा खातीर राष्ट्रीय एजन्सी वरवीं मजत जातली, अशें IK मुइबा हांणी मुखार सांगलें. Bombing matter, the Manipur police has clarified it on its official media handles very clearly, and we stand by it. Another thing is that regarding the student protest that is going on, we want to appeal to the students that, of course, a democratic kind of rally and sit-in and all these things are part and parcel of our democratic kind of setup. But we appeal to them not to indulge in violence, because all that kind of things create unnecessary kind of problems. नवी दिल्लीत आयज भारतीय ऑटोमोबाईल विनिर्माता सोसायटीच्या 64व्या वर्सुकी संमेलनात केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी हजेरी लायली. देशांत 2030 मेरेन वर्साक सुमार 1 करोड इंधन वाहनांची विक्री जातली, अशी खोस येरादारी मंत्री गडकरी हांणी उक्तायली. 2023 ते 24 ह्या अर्थीक वर्सा 4 स्टार्टअपांतल्यान दुचाकी विद्युत वाहनाची निर्मिती केल्ली. आतां तातूंत वाड जावन 56% वाड जाल्ल्याचें मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलें. भारत आणि UAE हांचे संबंध डिजिटल भारत विकासा खातीर वाडटले, अशें GI तांत्रीक G42 ह्या कंपनीचे CEO मनुकुमार जैन हांणी सांगलें. भारत आणि UAE ह्या दोनूय देशाक G22 ही डिजिटल कबलात जाली. दोनूय देशांनी डिजिटल यंत्रणा वाडोवपा खातीर एकमेकां आदान प्रदान जातलें, अशें जैन हांणी सांगलें. ह्या डिजिटल कराराक लागून देशाची डिजिटल उदरगत व्हड्या प्रमाणात वाडटली. दोनों देश हैं, भारत और UAE, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डीप कोलैबोरेशन है, SEP और उसके काफ़ी बियॉन्ड, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर AI. दोनों देश काफ़ी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं. इस साल की शुरुआत में जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ पे थे अबू धाबी में, तो दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया, एक MOU. ये बहुत ही हिस्टोरिक MOU था, बिकॉज दिस वॉज अबाउट डेवलपिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. इस MOU के 3 हिस्से थे. पहला, एक बहुत ही बड़ा डेटा सेंटर बनाने के लिए, वो डेटा सेंटर जो कि इंडिया की टोटल कैपेसिटी डबल कर सकता है. दूसरा, एक लार्ज स्केल सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए, विच कैन परहैप्स बी द लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया. और तीसरा, इंडिक लैंग्वेज बेस्ड जो भारत की भाषाएं हैं, उन भाषाओं को यूज़ करते हुए कैसे LLM या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाए जाएं. इसके चलते आज हम लोग यहाँ पे हैं इंडिया UAE फोरम में, बिजनेस फोरम में, और हम लोगों ने अनाउंस किया हमारा पहला हिंदी मॉडल नंदा, which is one of the biggest and one of the best Hindi-based large language models. भारत आणि UAE मध्ये जाल्ल्या डिजिटल उदरगतीचो सामंजस्य करार दोनूय देशाक लाभकारी थारतलो, अशें GI तांत्रीक G42 ह्या कंपनीचे सहकार्य भारत देशाक मेळटले आणि दोनूय देशाचे संबंध डिजिटल क्रांती जावपाक मजत जातली, अशें डॉ. जॅक्सन हांणी सांगलें. I guess deliver and new models for in different domains, from healthcare to energy, but also in specific languages. For example, Arabic and Hindi. Obviously, today we're releasing the Hindi model, but it's a 13 billion parameter model trained on a corpus of Hindi data, actually delivered by IIT and AI for Bharat. So we're very happy to announce it today. We hope it's the foundation for the 500 AI companies that were discussed today at this forum. We really want it to be kind of a focal point for the AI development across India. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर.
देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सर आज थोड़ा जल्दी निकलना था। 2 बजे? क्या हुआ राकेश? सर वो वाइफ को लेके जाना था इसलिए। हाँ भाई, शॉपिंग कराना बड़ा जरूरी है। अरे नहीं नहीं, मोटरसाइकिल पे घुमाएंगे अपनी वाइफ को। सच्चे मर्द जो है। हाँ मर्द है, इसीलिए प्रेग्नेंट बीवी को लेके जा रहे हैं खून की जांच और चेकअप कराने। आखिर माँ और बच्चे की सेहत का सवाल जो है। वाह, सीखो इससे कुछ। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। पिता हो तो राकेश जैसा, इन्हें पता है कि स्वास्थ्य की नियमित जांच और आयरन युक्त फॉलिक एसिड का देना मां और बच्चों को एनीमिया से बचा सकता है। दिसा उपरांत तुमके येवकार गोळ्या मुखावेले खबरो। राज्यसभा वांगडी राजीव भट्टाचार्य हांणी आयज राज्यसभा वांगडी पदाचो सोपूत घेतलो। ते उपरांत ताणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे आभार मानले। त्रिपुराच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मार्गदर्शना खाला नव्यो येवजण्यो आमी चालीक लायतले, तशेंच त्रिपुराचो विकास हो सर्वसामान्य जनते खातीर लाभदायक आसतलो अशें राज्यसभा वांगडी राजीव भट्टाचार्य हांणी सांगलें। पॅरिसांत जाल्ल्या पॅराऑलिंपिक सर्तींत भारताच्या खेळगड्यांनी शानदार प्रदर्शन करून देशाचो मान व्हड केलो। देशाक व्हडा प्रमाणांत भांगरा, रुप्या आनी कांस्य पदकां मेळोवन खेळगड्यांनी आपलो शेक कायम दवरलो। आयज भांगरा पदक विजेतो सुमीत अंतिल हाचो देशवासियांनी उर्बेभरीत येवकार दिलो। पळयाचें तापमान पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 31°C आनी उण्यांत उणें तापमान 24.6°C इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सायबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, सायबर कमांडो शुभारंभ समन्वय प्लॅटफॉर्म, सायबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री हाची सुरवात केली। देशांतल्या हेर राज्यांनी सायबर सस्पेक्ट रजिस्ट्रीचो वापर जावंक जाय। नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनाची पहिली बसका जाली नवी दिल्लीत। विकसीत भारताचे सपन 2047 मेरेन जातले पुराय। देशाची उदरगत आनी हेर देशां मदीं आशिल्ले संबंद वाडोवपाक लागून नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनाची पहिली बसका थारतली म्हत्वपूर्ण। कॅन्सराच्या वखदावेलो कर 12% वेल्यान 5% उणो करपाचो जीएसटी कावन्सिलाच्या बसकेंत जाला निर्णय। मुंबईत संयुक्त अरब अमिरात आणि भारत व्यापार मंचाच्या परिषदेचो लाव। दोनूय देशांक जावन वाडटले द्विपक्षीय व्यापार संबंध। आणि भांगरा पदक जैतिवंत सुमीत अंतिल हांकां लोकांनी दिलो उर्बेभरीत येवकार। पॅरिसांत जाल्ल्या पॅराऑलिंपिक सर्तींत देशाचें शानदार प्रदर्शन। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्रीडी चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।